म्हणजे सगळ्या मोगाळ परवरकारांक आमचो सगळ्यांचो नमस्कार. कोविड मगजमारी जी जाल्या सेकंड वेव तातूंतल्यान आमकां कितलेशेच शिकपाक मेळ्ळा आनी वॅक्सिनेशन हें एक इम्पॉर्टंट मुद्दो जाला टू इन्क्रीज आवर इम्युनायझेशन अगेन्स्ट दीस पर्टिक्युलर ड्रेडेड डिजीज. ताज्या खातीर आज 45 वर्सांच्या वयर जे लोक आसात ते वॅक्सिनेशन करपा खातीर वेगळे वेगळे एरियेन सेंटर्स तयार जाले आनी थंय सरकार जमता तशे प्रयत्न करता. आज पर्यंत आमदारांक पंचायतीक जाय तसो कॉन्फिडन्सान न घेतिल्ल्यान 40% वयर वॅक्सिनेशन 45+ जाल्लें ना. आमचो कंटिन्युअस सरकारा कडेन आमचे विचार मांडप जाता, पूण एखादी सरकाराचो विचार वेगळो आसूंक शकता, पूण ताज्या खातीर आमचे लोक जे आमचे फुडें वतात ते आमकां पळोवंक जायना. आनी ताज्या खातीर आमी एक आमचे तर्फे प्रयत्न करता की आमी आमच्या लोकां कडेन पावपा खातीर. आतां आमकां समजून येता की जून 1 तारखेच्यान 18 ते 44 वर्सांचे एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 वॅक्सिनेशन करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. जवळ जवळ 1 लाख वॅक्सिनेशन्स जे 45 वर्सांच्या वयर आसा जी लोकांनी घेवना ती डायवर्ट करून 18 ते 44 वर्साच्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आसा अशें आमी समजता. तातूंत 36,000 सुमार वॅक्सिन सेंटरा कडल्यान येवपाची आसा 18 ते 44 वर्सांच्या ग्रुपाक, ते आमी समजता. आज प्रश्न आसा वॅक्सिनेशन करतले ह्या वर्गाच्या ग्रुपाक जाल्यार रेजिस्ट्रेशनाचे. सरकार म्हणटा की स्पॉट रजिस्ट्रेशन आसतलें. आज आमकां रजिस्ट्रेशन करतले जाल्यार परत थंय गर्दी न जावची, जाता ते वाठारांचे जाता इतले स्ट्रीमलायन जावचे हें आमी सरकारा कडेन परत परत मागता. कित्याक जंय वॅक्सिन जाता थंयच कोवीड जावपाचो एकदां चान्स आसता आनी अशें जाल्लें आसा. कित्याक लोक वाडटा, संख्या वाडटा आनी थंय एकदां थंयच कोवीड स्प्रेड जाता. सुपर स्प्रेडर जावचे न्हय आनी वॅक्सिनेशन प्लॅन सारको जावचो ताज्या खातीर आमी पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेनादिफ्रांक, साल्वादोर दिमून आनी सुकूर पंचायतीचे पोरवोरीम रायझिंगा बरोबर आमी एक विचार थारायला की आमी वॅक्सी-assist हो प्रोग्राम तयार करतले. तातूंतल्यान वॅक्सिन ज्या मनशाक करपा जाय 18 ते 44 वर्सांच्या ग्रुपाक ताका आमी मदत करतले रेजिस्ट्रेशनाक. जेन्ना आमी रेजिस्ट्रेशन म्हणटा तेन्ना आमी स्लॉट बुकींग करनात. आमी तुजो खुबशे आमकां महिला वर्ग जावं, ग्रामीण भागान दादले जावं, बाकीचे जावं जे 18 to 44 ग्रुपान आसा ते परत परत आमच्या कडेन येवन एकूच विचारताले आमकां एखादी इंटरनेट मेळना, आमकां रेजिस्ट्रेशन कळना, आमकां एडमिनिस्ट्रेशन कळना, ताज्या खातीर कितें करपाचें काय म्हणून. तांकां हें हेल्प करपा खातीर आमचो हो एक प्रोएक्टीव स्टान्स की आमच्या लोकांक वॅक्सिनेट करून घेवपाक आमचो एक प्रोएक्टीव स्टान्स की आमी तुमच्या वॉर्डान येतले. आमी तुमच्या वॉर्डान येवन तुमकां ज्या लोकांक ह्या एज ग्रुपान 18 to 44 रेजिस्टर जावपा जाय तांकां रेजिस्टर जावपाक आमी मदत करतले. आमचे लोक तुमकां मदत करून तुमचें रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करून तुमकां तुमचो रेजिस्टर्ड नंबर दितले. हो प्रयत्न करता आसतना पेनादिफ्रांक, साल्वादोर आनी सुकूर पंचायतीन आमचो जसो चार्ट वॉर्ड मेंबरा तर्फे तुमच्या पर्यंत पावतलो, खंयच्या दिसाक खंय पावता ते जून 1 तारखेच्यान ह्या तिनूय पंचायतीच्या अंडर वेगळे वेगळे भागांनी सुरवात जातली आनी सगळे 31 वॉर्डान आमी वचून त्या वॉर्डान एट गव्हर्नन्स एट युअर डोर स्टेप खऱ्या अर्थान जातून लोकांक आज त्रास जाता, लोकांक आज कळना, लोकांक इंटरनेट मेळना, लोकांक बाकीच्यो प्रॉब्लेम्स आसता, लोकांचे इल्ले मोबायला खातीर प्रॉब्लेम आसता, हे सगळे सॉर्ट आउट करपाक आमी आज तुमकां मदत करपाक तयार आसा. जून 1 तारखेच्यान वॅक्सी-assist हो प्रोग्राम ह्या तिनूय पंचायतीन सुरू जातलो, जातूंतल्यान जे पेपर वर्क जाय, कितें जाय, आधार कार्ड जाय, कितें जाय तुमकां सांगिल्लें जातलें थ्रू वॉर्ड मेंबर्स. तुमी फक्त ते घेवन येवचे. त्या तारखेक ज्या तारखेक तुमचो वॉर्ड आसतलो त्या दिसा येवन तुमी तुमचे 5 मिनटां भितर रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें आनी घरा वचून बसचें. जेन्ना वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू जातली तेन्ना तुमचें ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन आसतलें. ताज्या खातीर परत तुमकां तेन्ना कन्फ्युजन जावचें ना आनी हातून खुबसो आमकां आमच्या लोकांक सुसेग मेळटलो. ताज्या खातीर हो एक तिनूय पंचायती आनी पर्वरीम रायझिंगा तर्फे एक ल्हानसो इनिशिएटीव आमी आमच्या लोकां खातीर जो करतात तो शेवटी वॅक्सिनेशन वाडोवपाक. जशें वॅक्सिनेशन वाडयतले तशी इम्युनिटी वाडटली, जशी इम्युनिटी वाडटली तशी आमी ह्या कोविडाच्या 3rd वेव आमी जो म्हणटा जो ह्या 18 to 44 ग्रुपाक त्रास जावंक शकता
त्या हाका टॅकल करपाक आमी वॅक्सिनेशन करपाक जाय अशें आमी एडवोकेट करीत आसात आनी तेन्ना हो हाज्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य मेळटलें अशें आशा बाळगिता. 1 जून तर्फे जे येतले हातूंत सोशल मिडिया तर्फे बाकीचे सगळे तुमकां तुमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपांनी तुमच्या वॉर्डा पर्यंत तुमच्या पंच मेंबरा कडल्यान पावून वतले. हें पावतकर तुमचो एकूच त्या दिसा येवन तुमी रेजिस्टर करून घेवचें. तें रेजिस्ट्रेशन फुडें तुमकां उपकार पडटलें. वेन इट कम्स टू स्पॉट रेजिस्ट्रेशन तुमचें ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन जाल्लें आसतलें आनी ताज्या खातीर जी धुंदाधून बाकी कडेन जातली ती एखादी आमी हांगा आमच्या लोकांक सांबाळपाक शकतले. हातूंत तुमकां सगळ्यांक परत हे कोविडाच्या हातूंत तुमी मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्स दवरचें आनी सॅनिटायज करचें हें तुमचे कडेन मागता. कित्याक शेवटी कितले आमी प्रयत्न केलो वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आमी रिस्पॉन्सिबल वागचें पडटलें. आमचो जीव वाचयतले जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल वागचें पडटलें. कित्याक ह्या दिसांनी जी संख्या गोंयकार गेल्या ती केन्नाच जावूं नाशिल्ली. जी गेल्या फुडें ते आमचे लागींचे सगळे मोगाचे गेल्ले दिश्टी पडल्या. हे विचार आयकतकर सगळ्यांक जो मनस्थिती लोकांची आसा ती फुडें फुडाराक समज बरी वतली आनी फुडार सगळ्यांचो बरो वतलो जाल्यार वॅक्सिनेशन करपाक आमचो जो एक ड्रायव्ह आसा हातूंत तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी तुमचे कडेन एक कळकळीची विनंती करता. आनी 1 जूनाच्यान जे डिटेल्स जातले ते फाल्यांच्यान तुमकां सगळे तुमच्या वॉर्डा पर्यंत पावतले. थँक्यू. देव बरें करूं.